प्रितीच्या बाबुणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 16वो विसवोर बोर्ड 15 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 15 to 20. नाता आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशणेक सुवर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातीन घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणां दिसची पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत न्ही, तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू स्वर्गाक चडून वेता आनी सुम्या जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. सिसांनी वचून सगल्या कडेन शुवर्तमान परगटलें. सोमी तांचे बरोबर वावरून घडटालीं त्या विजमिता वरवीं तांचें उतर सोत म्हूण थिरायतालो. प्रितीच्या बाबुणेनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू 15 वोडीन जेजू शिसांक कितें म्हणटा. तो म्हणटा, आख्ख्या संवसारान वचात, सगल्या रोचनेक शिवर्तमान परगटात. बाबुणेनो हीं जीं उतरां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलेलीं तीं उतरां एक एकल्या भावार्थीक, एक एकल्या मनशाक ओ बायलेक जो भावार्थ दवरता जेजूचेर तांकां हीं उतरां म्हणटा. फकत त्या 12 शिसांक म्हणूंक ना, 11 शिसांक म्हणूंक ना, पूण एक एकल्याक म्हणटा. आख्ख्या संवसारान वचात आनी सगल्या रोचनेक शिवर्तमान परगटात. ताच्या उपरांत ही 16 वोडीन जी वोड आमी आयज नियाळ कोत्तल्या त्या 16 वोडीन कितें म्हणटा तो. भावार्थ दवरतीत आनी बातीज घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतलीं. भाव भयणीनो, जेजू कितें सांगता 16 वोडीन. तो म्हणटा, आमची सोडवण आमकां मेळटली जाल्यार 2 वस्तू जावंक जाय. एक तर आमी भावार्थ धरूंक जाय ताच्या उतराचेर, आनी दुसरें आमी बातीज घेवंक जाय, पवित्र आत्म्याचो बातीज घेवंक जाय. पूण ताच्या उपरांत तो कितें म्हणटा, जो कोण भावार्थ दवरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. म्हणजे आमी भावार्थ दवरिना जाल्यार जेजूचेर, आमचो बातीज म्हूण चुकलो जाल्यार, पूण आमी भावार्थ दवरिना जाल्यार आतां भाव भयणीनो आमची तारण जावचें ना, आमची सरवण जावची ना. कितले पाटी आमी सोजमता की बातीज घेतला म्हणून आमची सरवण जाली म्हणून. ल्हान आसतना आमी बातीज घेतला वय, पूण थंयसर आमी केन्नाच भावार्थ धरूंक ना. आमचो पाय माय आसलो, आमचो पाद्रीन माद्रीन आसली, सगलो लोक आसलो, पूण आमी केन्नाच तो भावार्थ धरूंक ना. आनी आतां जबाबदारी कोणाचेर पडटा, पाय मायचेर, पाद्रींचेर माद्रींचेर. पूण भाव भयणीनो आमकां गरज एक एकल्याक जेजूचेर भावार्थ दवरपाक सोत मानून. कित्याक आमी जी सोत मानिना, कितलो लोक आतां आपल्या भुरग्यांक वयर काडटा, फकत धर्मान वयर काडटा, उतराची सोजमणी ना. तांकां आपल्या पायमायन सोजमणी दिवंक ना, तांच्या पाद्रीन आनी माद्रीन सोजमणी दिवंक ना, तांकांय सोजमणी मेळना. आनी आतां ती भुरग्यांक वयर काडटात आनी जे देवस्पण, हे बाबा कर मागणे, ते मागणे कर, आमच्या बाबा मुळान मऱ्यो कर, तेच कर, नवेना कर, हें सगळें करून तांकां सांगता. आनी भुरगीं शिकतात, ती सगळें करून शिकतात, पूण भावार्थ धरपाक शिकिनात. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां उतराची सोजमणी मेळपाक, उतराचेर भावार्थ दवरपाक, ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी घेवन आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरपाक. आनी ज्या दिसा आमी दवरतले तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, 17 वोडीन म्हणटा, भावार्थ दवरतल्या सोबे ह्यो खुणां दिसती पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतलीं. म्हणजे भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ही खुणां तांचे वयर दिसती पडटलीं. म्हणजे कितें, जो कोण आतां म्हणटा सकाळीच्या वेळार भायर वेता, वतान उबो रावता, ताची सावळी आसता ताका थंयसर. वतान उबो रावला म्हणून राती रावत जाल्यार कांय तुका सावळी हाडची ना, की तुजो भायर हें ना,
सूर्या ना, पूण जेन्ना आमी भायर उबे रावता, आतां आमची सावळी आसता, कित्याक थंयसर वयर आतां सुर्या भायर येयला म्हणून आमी वतान आमी उबे रावल्या म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्थी ही सावळी म्हणटा ती खुणाची सावळी आमचे बरोबर येता आनी आमी सगळीं खुणां आमच्या जिवितांत दिसती पडटात. आनी कितें घडलें शिसां बरोबर 20वी वरीन आमी आयकता की शिसांनी वचोन सगळे कडेक शिवर्तमान पुरवट केलें, कित्याक जेजून सांगलें ताका वसात म्हणूंक लागलो आनी आख्ख्या रोशनेक शिवर्तमान पुरवट करात. म्हणटच जेजूच्या शिसांनी तेन्ना पवित्र आत्मा आयलो, पेंटिकॉस्ट सांडे येयलो, तांकां पवित्र आत्मा मेळलो, ते आतां शिवर्तमान पुरवट करूंक लागले. आनी देवाचें उतर म्हणटा, सोमी तांच्या बरोबर वावरून घडटेली ती विजमितां वरवीं ताचें उतर सट म्हूण थिरायतालो. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना उठ्ठा सकाळीं थोडे मागणे केले, पूण ताच्या उपरांत आमी कसलीं उतरां उलयता. आमी इगोर्जेक वेता, आमी मागणे करता, तेच करता, मिसाक वेता, खूब देवस्पण करता. वय आमी तिचो देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मागणे करता. पूण भायर आयल्या उपरांत जेन्ना आमचें मीस जालें, आमचें देवस्पण जालें, आमच्या तोंडांतलीं कसलीं उतरां येतात काय? फकत आमी देवस्पण करता आनी आख्ख्या दिसा आमी आमचेंच करता आनी तेजे उपरांत आमच्या उतरांत कसलोच वालोर ना. कितेंय म्हणलें जाल्यार कसलींच विजमितां दिसनात, कित्याक आमी फकत धर्म करता. देखून भाव भयणीनो, आमच्या उतराचेर आमी मातशी आमच्या उतराची आमच्या तोंडांतलीं कितें उतरां सुद्दां ताचेर आमी जबाबदारी घेवंक जाय. कित्याक आमी जीं उतरां उलयता ताजे वरवीं आमकां कळोन येता, दुसऱ्यांक कळोन येता आमी खरेंच भावार्थी म्हणून वो आमी भावार्थी म्हणून. आमच्या उतरां वरवीं जें आमच्या काळजान आसा, जें उतर आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमची उतरां भावार्थाची सुट्टेलीं आनी ही विजमितां आमी पळोवंक पळयतले. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण भावार्थी आसा ताजे बरोबर ही विजमितां घडटलीं आनी जो भावार्थी आसा ताजेच फकत तारण जातलें. धर्म केलो आमी फटवतलीं. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा 16वी वळीन, तो कितें म्हणटा आमकां? तो म्हणटा, भावाक दोरच्या सुवातेर आपलेंच करून आपले रावले म्हूण ताणें तांकां ना. 16वी वळीन कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा, पूण भावार दोरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतलीं. जो कोण भावार दोरिना, भाव भयणीनो, आमी संवसारांत कितें वायट केलें, आमी कितें चूक आदारली, कोणाचें चोरलें, कोणाचें नागोयलें, कोणाक जियेशी मारलो, कोणाक कितें वायट केलें जाल्यार ताका बोणकोणीन घालतात 10 वर्सां 20 वर्सां, ताजे उपरांत ताका सोडटात. पूण भाव भयणीनो, जो लोक भावार धरिना जेजूचेर, ते खास्तीचें फर्मोण सासणाच्या सासणान घेतलीं. म्हणजे थिंचो दीस आनी रात ना, थिंचो रातूच आहा, थिंचो एकदम त्रास आहा सासणाच्या सासणान. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी हे शिवर्तमान आमी आयकुया, हाचेर नियाळ करुया, उतराचेर आमी भावार धरुया, हे उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया, खरेंच भावार्थी भाशेन एक जैती म्हूण जिवीत ह्या संवसारांत जियोया. आनी तेज्या उपरांत ह्यो जी खुणां जेजून सांगल्या, ही भावार्थीन कोत्तेलीं ती ही खुणां दाखोवन आमी खरेंच आमकांच एक भावार्थी म्हूण सजमून आमी हे सासणाचें सूख भोगूंक ह्या संवसारांत आनी तेज्या उपरांत मेल्या उपरांत सासणाचें सूख जेजू बरोबर हें भोगूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.